तर जेन्ना हो म्हजे कडेन आयलो ती स्क्रिप्ट घेवन हय तेन्ना ती स्टोरी आयकतकच म्हाका हें जालें की ओके दीस हॅज टू बी डन. बट म्हाका एकूच भंय आशिल्लो की कशें जातलें. बरोबर कशें जातलें म्हणजे कितें सी कितें आसा न्ही ह्या स्टोरीन इतलो दम आसा. इट हॅज गॉट सच अ Powerful message. पॉवरफूल मॅसेज सोड पण एक तो चित्रपट पळयत आसतना लोकांक वाव हो येवपाकूच जाय. पण तसो त्या धर्तीचो जातलो की ना इतले पासून मातशी म्हजे मनान पाल चुकचुकताली. म्हणून हांव सदां आय वॉज व्हेरी मच वरीड अबावट ऑल दीस थिंग्स. मागीर हळू जशें जशें तांणी काम सुरू केलें मागीर एक दीस एकदां दोनदा हांव गेल्लो हाचेर सॅट्साचेर बी वचून पळयलें वेन आय सॉ द एकंदर सगळें रागरंग पळोवन म्हाका दिसलें की मागीर हांवें आनी बिलीव इट ऑर नॉट हांव अजिबात इंटरफियर करूं ना तांच्या कसल्याच गोश्टीन. म्हणजे इवन डायलॉग्स म्हण स्क्रिप्ट म्हण टॅक्निकली हें अशें तशें वेन आय सॉ दॅम वर्कींग तेन्नाच म्हाका कळ्ळें संतुष्टी मेळ्ळी. इट इज वर्थ बरोबर सो आय जस्ट गेव दॅम द प्लॅटफॉर्म. म्हजें मेन काम तेंच